म्हाका दिसता जो भंय आशिल्लो तेंच आतां जाला. चीफ मिनिस्टर वॉज ऑन रिकॉर्ड की भिवपाची कांयच गरज ना म्हणून. आणि आज जे जाला इज अत्यंत गंभीर गोष्ट की 85-year-old केस, a person who dies out of COVID. If we are talking about, Chief Minister was talking about mortality rate आणि percentage. आणि लास्ट जे म्हाका भंय आशिल्लो तेच आज सुरवात जाल्ली आसा. लास्ट 3 महिने कंटिन्युअसली आय बीन ऑन रिकॉर्ड की थिंग्स आर नॉट राईट, वी आर मेकिंग ब्लंडर्स, दिसान दीस चुको करता आनी तातूंत आमी गोंयकारांक त्रास जातले. पयलीं इम्पोर्टेड व्हायरस म्हणून आयलो, मागीर हांगा येतकर क्वारंटायन टुरिझमाच्या खाली जावं बाकीचे जावं बॉर्डर्स ओपन केल्यो. And this imported virus what has come in from Mangalore to Chimbel to other areas including Porvorim, I think the spread is all around today. अजून आम्ही लोकल ट्रान्समिशन काय कम्युनिटी ट्रान्समिशन ताजेर आमी झगडत आसात. सोर्स जेन्ना कळना तेन्ना MHA गायडलायन्सा प्रमाणे वी नीड टू एन्श्योर दॅट इट इज टोल्ड एज अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन. बट द गव्हर्नमेंट इज स्टील ट्रायिंग टू हाईड. It is to get to the notice of the Chief Minister and the government that we need to work together over this Corona war, this COVID war. BJPन खंयचेच चान्स सोडलो ना हो विषय पॉलिटिसायज करपाक. ते मास्का दिवं, सॅनिटायझर दिवं, अवेअरनेस खंय सगळ्या कडे ताणें हें केलां. इफ द सेम थिंग वॉज डन प्रॉपरली विथ द चीफ मिनिस्टर एप्लायिंग हिज मायंड, म्हाका दिसता हे पप्पूक तेन्ना आपली तकली वापरली जाल्यार हो दीस आमकां पळोवंक पडचो नाशिल्लो. गोंय म्हणटा तें इज व्हेरी स्मॉल. But as it is small, we have advantages and we have disadvantages. Goa small आशिल्ल्यान we are densely populated. And densely populated आशिल्ल्यान कोविड सारकेली गोष्ट फाल्यां समज आतां कशी लागल्या, it can spread fast. Mangalore has been an example. Chimbel जावं बाकीचे areas are again following the same lines. But the advantage we could have created out of Goa by taking corrective measures and ensuring Goa being a small state, we could have remained in green zone and been the first state to be there. In terms of Corona itself is wrong. Kaal 65 sangla when the numbers were 73. So when they're declaring numbers are wrong, I have my own doubts that this might be the first case of COVID where a person has died which is officially declared. Unofficially कितल्या जाग्यांचेर कितें जालां, कोणाक कितें जालां कोणाकूच खबर ना. टॅकलिंग इट हेड ऑन. आणि कितें असिस्टन्स जाय दोतोरांक, कितें जाय कितें नाका तें सगळें पळोवन वी एन्श्योर दॅट द स्मूथ ट्रान्झिशन टूक प्लेस. पुलिसेन कॉपरेट केलो इन टर्म्स ऑफ सिलिंग द एरियाज, बट दोतोरांनी हेल्प केलो, विश्वहितान हेल्प केलो इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टायटिंग द थिंग्स. अँड टुडे वी कॅन सी दॅट एक केस जी आसा ती सोडली जाल्यार उरिल्ले सगळे आउट ऑफ 218 केसीस विच वेर देर, अबाउट 178 रिझल्ट्स विच केम इन पोरोरिम वेर नेगेटिव्ह. पूण आज भंय आसा पूर्ण गोंयची. अँड एज अ MLA इट इज माय पार्ट टू प्ले एज अ रोल की जे बरे सजेशन्स आसा ते दिवन हे कंट्रोल करपाक. परत रिकॉर्डार आमी सांगला जून जुलय इज द पीक. आणि हांव 1.5 म्हयनो पयलीं सांगिल्लें समज आमी करना जाल्यार आमी जवळ जवळ 1000चेर पावतले जूनान. आतां फिगर कितलो जालो? आतां 900चेर फिगर पावलो. अजून जून सोंपचो आसा. सो वेन वी आर टेलिंग यू थिंग्स, आय थिंक अगेन वी नीड टू अर्ज द चीफ मिनिस्टर की स्टॉप दीस पॉलिटिकल थिंग्स वॉट इज ट्रायंग टू प्ले विथ द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकारांच्या जिवना बरोबर खेळपाचें बंद कर. भिवपाची गरज ना, हे इमॅच्युअर डायलॉग्स म्हणपाक बंद कर. आणि अजून आमकां समज करेक्शन्स करपाक जाय, क्वारंटायन टुरिझम बंद कर, बॉर्डर सील कर, SOP सादे कर, गोंयकारांक भितर येवपाक बाकीच्यांक सगळ्यांक बंद कर, कॅपिंग सोड, बंद कर सध्या. कित्याक पयलीं डेथ केस मेळिल्ली आसा, ह्या दिसांनी आनी कितें मेळटलें म्हाका खबर ना. नाजाल्यार जो आज केस जाला मोल्ल्या 70ची विल बी अ स्टार्टिंग केस टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एक्शन घेवंक जाय थंय घेवना. दोतोर पॉझिटिव्ह मेळप, कित्याक मेळप, कितें केलं, इन्व्हेस्टिगेशन जायना. आणि आज पर्यंत वी स्टील डोंट नो वॉट इज द सोर्स. सो जेन्ना सोर्स मेळना ह्या MHA गायडलायन्सा प्रमाणे यू आर सपोज टू डिक्लेअर इट दॅट कम्युनिटी ट्रान्समिशन सुरू जालां. WHOन जे मिस्टेक केल्ली बाय नॉट डिक्लेअरिंग, कंट्रीज हॅड सफर्ड. आज हो समज फुडें डिक्लेअर करना, इन कमिंग डेज गोवन्स विल सफर. आजूय पयलीं सांगता ताचे खातीर कितें करचें पडटा तें मुख्यमंत्र्यान बेगीन करून whatever support he needs, again I am willing to support this cause in the interest of Goa and Goans. पूण गोंयकारांकडे खेळपाचे मुख्यमंत्र्यान बंद करून एक्शन ओरिएंटेड प्लॅन्स काडपाक जाय, ना की प्रेस स्टेटमेंट्स दिवन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स.